डेंग्यू दुयेंस नियंत्रणात हाडपाक फवारणी करप गरजेची। त्या खातीर ग्रामीण भलायकी केंद्रांक भलायकी खात्याक कर्मचारी दिवचे। नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचेर लोकांक विश्वास ना म्हण दिगंबर कामत सभाघरांत उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। मडगांव शहरात गेल्ले 8-10 दीस डेंग्यू केसीस आणि चिकनगुनिया केसीस वाडता। म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक म्हणजे हांवूच जाणा एक 4-5 पेशंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसा। दे आर ऑल रायट, दे आर नॉट सिरियस। हांव दोतोरा कडेन उलयलां, दोतोर ऑल्सो सेईंग दॅट दे शूड नॉट बी अ प्रॉब्लेम। पूण प्रॉब्लेम कितें जाता, जेन्ना एका बिल्डिंगेक एक डेंग्यू मेळटा न्ही, रोखडे लोकांचे फोन येतात की फॉगिंग करपाक मनीस धाड। आतां फॉगिंग करतलो जाल्यार म्युनिसिपालिटी कडेन थोडे फॉगिंग करपा आहा, तुमचे कडेन थोडे। पूण आतां पयर कितें केलें, फायर ब्रिगेडी कडेन तुमी थोडे लेबर्स फायर ब्रिगेडी कडेन धाडले। म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर दिली अमके मनीस फायर ब्रिगेडीक धाडा। त्या भशेन वेन मन्सून स्टार्ट्स, I think you should give direction to the municipality to place some workers at the disposal of the urban health center. कारण तांचे फॉगिंग मातशें बरें जाता। The people have faith in the health services जे अर्बन हेल्थ सेंटर पळय आहा, तांचे भुरगे मनीस आहा ते मातशें बरें करता। ते सगळे कडेन पावपाक शकपा ना। म्युनिसिपालिटीचे 1-2 जाण आहा, पूण म्युनिसिपालिटीचे ते नॉर्मल मनीस ते। So I think you should place some 10 laborers, सांग सुडाक बी कोणाक सांग 10 workers can be placed at the disposal of urban health center exclusively for city. No, what we have done, Honorable Shri Digambar Kamat raised a point which we already had at a meeting, and we have told them if required, we myself, Vijay, yourself will sit down, and we will take, because for urban at least flexibility is there in making these procurements as far as the municipalities is concerned. So I have already spoken to them the other day. I am speaking to them today also, and then during after the session, during the break, we can have and find out a modality so that you can have additional fogging machines and other things. So in those areas, now, so accordingly, machines is not a big problem. You're talking workers about to labor. be workers, not municipality workers. पळय आहा ते काय अर्थ ना। तू खरें सांग म्हणटा। You ask municipality. स्पीकर सर, जो माननीय आमदार बाब दिगंबर कामत म्हणटा ते सारकें आहा। आमची म्युनिसिपालिटी आहा, पूण म्युनिसिपालिटी कडेन तें वेरविताल ना, आनी सेकंड लोकांची फेथ ना म्युनिसिपालिटीचें फॉगिंग करतलें। तातूंत हें म्हटलें इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज। सो बेसिकली जळान मरपाक जाय। आतां तातूंत एक्सपर्टायज कोणा कडेन आहा, हेल्था कडेन आहा, तांचो डिमांड सादो आहा। तुमीच प्रोविजन करा, नाल्यार आमी वर्कर घेता आनी तुमकां धाडटा। पूण फॉगिंग जावंक जाय